शिक्षक योगेश खांडेपारकारा आड फटीची कागाळ करपी शिरोडेच्या हायस्कुलाचो चेअरमॅन आणि हेडमास्टराक अटक करची अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केल्या। विनयभंगाचे प्रकरण घडिल्ले नासतनाच त्या ल्हान चलयेची बदनामी कित्याक करतात असो प्रस्न वास्कोची सामाजिक वावुरपी तारा केरकारान केला। खांडेपारकार हेडमास्टर जावचो न्हय म्हणून हे सगळे कारस्थान चलना असो आरोप योगेशाच्या भावान केला। जेन्ना ते चेडूं 11 स्कूल सुटिल्ले, 2:45 म्हणल्यार इस्कॉलाक कित्याक दामून दवरले? ही कंप्लेन ताजे कडेन बरोवन घेवपाक कितलो वेळ जाय आशिल्लो तुमकां? ताका 2:45 म्हणल्यार दामून दवरले कडेन आसा। दुसरें कितें आमचें म्हणणें अशें आसा की जेन्ना बापायन केलें न्ही, ओपोजीट सायडीक तांणी करपाक जाय आशिल्ली। जेन्ना बापायक ही कळ्ळी हकीकत, सांजची येवन बापायन कंप्लेन दिल्या, ताजेर इन्क्वायरी कांय ना। अजून पर्यंत पुलीस स्टेशनान ती कंप्लेन कित्याक रजिस्टर करून घेतली ना? काल पुलिशेक ताणें सुप्रिटेंडंटाकूय कंप्लेन दिल्ले कडेन आसा, सीएमाकूय कंप्लेन दिल्ले कडेन आसा, ती कित्याक ताजी दखल जाली ना? आनी अजून पर्यंत हेडमास्टर आनी चेअरमॅन कित्याक अरेस्ट जावना? आमकां अरेस्ट जाय तांचो। आज भुरगे ते सफर जाता। आज 3 दीस जाली तेजी आजी बावडी दुख्खानी रावता, दिसाक 2दा तरी म्हाका फोन करून सांगता, बाय हे थांबचें ना गो, अशी म्हणून रडटा ती। हे कितले खंय पर्यंत वयचे गो आमी, अशी म्हणटा ती म्हाका। आमी कितें सांगचें त्या बायलेक? जो लोकांनी तेजो छळ मांडलेलो आसा, हांव म्हणूनच म्हणटा स्टॉप करा ते चेडवाचे जे तुमी चलयला, जी वायट करपाचे जे चलयला त्या भुरग्याचे जी गजाल तुमी हाडून आज लोकां समोर मांडटात, बरें दिसना हे। तुम्ही खरेंच जर लोकांक लागून वावरता जाल्यार मनान खंय तरी आपल्या भुरग्याच्या बद्दल म्हणून चिंतात आनी हे स्टॉप करात म्हणून। हे ताका हेडमास्टर जावचो न्ही म्हणून ताका ग्राउंड तयार करतात आनी हे करतात। जेन्ना क्लासीक एग्जाम चलता आसतना, इतली स्टुडंट आसतना, एक लेडी सुपरवायझर आसतना दुसऱ्या योगेश सरम खांडेपारकारा येवन मॉलेस्टेशन कशें करूं मेळटलें? कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 11 कम्युनिटी हॉलाच्या नावान केल्ल्या बेकायदेशीर कामाच्या प्रस्नाचेर निर्णय घेवंक आपयल्ली खासा ग्रामसभा सभेत बोवाळ जाल्ल्यान सरपंचान बंद उडयली। बांदकामांक तेंको दिवपी लोक चड जाल्ल्यान सरपंचान सभा बंद उडयली अशें वॉर्डांतले लोक म्हणटात। ह्या ग्रामसभेक जोड मामलेदारा बरोबर पुलिसूय मोठ्या प्रमाणात आशिल्ले। आमच्या लोकांक वोटिंग कार्ड बी सगळे विचारले आणि एक दोग जाणांन फक्त ऑब्जेक्शन हाडले, आमचे कडेन कार्ड ना म्हणून ती पोस्टपोन करची म्हणून पोस्टपोन केले। हो कितें रिजन जालो न्हू आनी आमचे सगळे लोक हांगा येयल्ले असले, आमचेर हे अन्याय जाता अशें म्हाका दिसता। आता आमी सगळे जण येयल्या, तेंचे मनीस ना, मग तो डिसिजन आमच्या फावरान जातले असले ते, त्या खातीर तेंच्यांनी हे ग्रामसभा पोस्टपोन करून मिटींग पोस्टपोन केली ना। थंयसरलो बोवाळ जालो आनी एकाच आमकां ग्रामस्थान एका सजेशन दिलें की खूब लोक जमला लागून वोटिंग कार्ड एक प्रूफ आहा, आयडी कार्ड, इलेक्शन कार्ड आमकां कोण भायले आनी कोण ग्रामस्थ वळखोंक कळचें ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलें की वोटिंग कार्ड दाखयात म्हणून ही आमी ग्रामसभा फुडें पोस्टपोन केल्या। आमची फक्त ग्रामसभा आसली ती फक्त आमी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शना खातीर आसली, जेणे करून ते कोणी आता इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन बांदला तेणी डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करचे आणि ते लिगली तेणी प्रोसिजर तो चालू करचो। हितूर अशें धार्मीक वळण कोणीच घेवचें न्हू, सगळे लोक आमचे आसा, ग्रामस्थ लोक आसा आनी जी शांतता आसा ती अशीच शांतता फुडें कंटिन्यू उरतली। डिसिजन करूं येता काय म्हणून तेणी केली न्हू, तेणी डिसिजन घेतली न्हू। तुमचे कडेन कितें रिपोर्ट्स आसा तुमचे? आता आमी फुडें पत्र बरोवपाचें, तुमी व्हिडिओ किंवा अशें जालां सरपंचान मिटींग आपयली आनी घेवं ना। ओके, इतले आमी करूं शकता, तुम्ही करू शकता। थँक्यू। म्हणून तुम्ही सरपंचान ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा, आमी तेचेर आमी सांगूंक शकना सरपंचाक तूं मिटींग घे नाल्यार घेवं नाका, हें आमच्या पावर जात ना। साळगांव जिल्लो पंचायत आनी ताळगांव पंचायतीच्या एका वॉर्डा खातीर आयतारा वेंचणूक जाली। मायकल लोबो आनी जेनिफर मॉन्सेरात आमदार म्हणून वेंचून आयिल्ल्यान ही वेंचणूक घेवची पडली। साळगांव जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 3 जाल्यार ताळगांव पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 6 खातीर जाल्ल्या वेंचणुकेत 2 उमेदवार आसात। सांगे तालुक्यांतल्या भाटी पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 3 खातीरूय आयतारा मतदान जालें। मतदानाचे निकाल सोमारा मेळटले। रिस्पॉन्स कित्याक लागून लोकांक वाज येयल्या इलेक्शनाची, पगार इलेक्शना, लोक म्हणटा कांय फायदो ना म्हणटा इलेक्शनाक, लोक वाजेल्या। तुम्ही बी सगळे घरांनी वचून भोंवून? आमी भोंवले, आमी कोशिश केल्या, आमचे लोक भायर सरले। पहिले आमचे आमदाराचे इलेक्शन जाले विधानसभेचे
त्याच्या पाठोपाठ 1 महिन्यान आमच्या पंचायत इलेक्शन जालें आनी हे बाय इलेक्शन हे लोकांक खबरच ना इलेक्शन आसा हे आनी हो सगळो प्रोसिजर म्हाका दिसता 8-10 दिसां भितर जाला आनी ते लोकां पर्यंत कार्डां पावपाक हे काडपाक थोडे कमी पडलेले आसा ताका लागून लोक वाजेवन अजून भायर सरूंक ना होप आसा म्हणजे 101% अबाव 100 पण हे जे वोटिंग इतके कमी कित्याक जाल्लें आसा हे वोटिंग कमी जाला म्हणजे हे वोटिंग करून करून लोक वाजले जाता ज्याच्या पयलीं जे इलेक्शन जाल्यार त्या इलेक्शनाक वोटिंग करून आतां परत रोखडेच वोटिंग हे करून लोक मातशे वाजल्ले भशेन जाल्ल्या कारणान हे वोटिंग मातशें कमी जाला. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.